नव्या शैक्षणिक धोरणात पहिली ते 8वी मेरेनच्या विद्यार्थ्यांक आता गोयची समृद्ध संस्कृताय तशेंच लोककलेचो अभ्यास करपाक मेळटलो। 8वी मेरेनच्या पुस्तकांनी गोयच्यो न्हंयो, देवळां, लोककला आनी लोकसंस्कृतीचो आस्पाव केला खंय। आमी NCERTचे बुक्स अडॉप्ट आनी अडॅप्ट करतात आनी जेन्ना आमी हांगा कंटेक्चुलायज करपाक घेतले तेन्ना आमी ग्रेड 3 पासून ग्रेड 3, 4, 5 ऑनवर्ड्स आमी कावी आर्टाचो जो आस्पेक्ट आसा, कन्सेप्ट आसा गोंयान किंवा चितारी काम जे आसा ताचो रेफरन्स, दोनीचोय रेफरन्स आमी 3rd, 4th, 5thच्या बुकांनी दिला। आतां दोन कडेन आमकां हें कंटेक्चुलायजेशन करपाक मेळ्ळें। एक आशिल्लो आर्ट एज्युकेशनाचो टेक्स्ट बूक, सो तातूंतय बी तो पॉयंट आयला अबावट चितारी वर्क एंड कावी आर्ट आनी वर्ल्ड अरावंड अस आसा टेक्स्ट बूक 3rd, 4th, 5th त्याय टेक्स्ट बुकांनी कावी आर्टाचे रेफरन्स आमी दिला भुरग्यांक। आतां ताचो कन्सेप्ट आमी इंट्रोड्यूस करून दिलो आनी आतां शिकोवपाची पद्दत कशी आसा की तुमी भुरग्यांक एक्सपिरियन्स दिवन शिकोवपाचें। सो हें आतां प्रत्येक स्कुलाचेर डिपेंड आसा की ते खंयच्यानय ते कोणाक अरेंज करतात किंवा एक्चुअल तांकां ते कावी आर्ट व्हरून दाखयतात किंवा शिकयतात। अश्यो वेगळ्यो वेगळ्यो एक्टिविटी स्कुलांनी घेवपाक जाता। आतां फायन आर्ट्साचो भाग जो आसा, चित्रां काडपाचो भागान आमी कावी आर्ट एड केलें। तशें ज्या जाग्यार वोकल आसा, म्युजीक आसा, थंय आमी आमची गोंयची थोडी प्रॉमिनंट सॉंग्स ती एड केल्या। ताच्या बरोबर डान्स फॉर्मान डान्सचो भाग जो आसा थंय आमी आमचे फोक डान्सीस जे आसा, गोंयचे फोक डान्सीस आसा ते एड केल्या। सो आमचो लोकल जो कंटेंट आसा तो आमी प्रत्येक ग्रेड वायज आमी एड केला। आमच्या कमिटीनी तो आमकां एड करून दिलो। प्रुडंटा खातीर चेतन गावस।